समानतेची जाणविकाय दिवन वाडयात तुमच्या पुतांक तेन्नाच थांबतली मीटूची चळवळ वरिष्ठ पत्रकारांनी उक्तायलें मत। एफडीएची अधिकारी इवा फर्नांडिसाची मडगांव नुस्त्या मार्केटांत नेमणूक तिणेच धरिल्लें फॉर्मलिन घातिल्लें नुस्तें विश्वजीत राणेन काडलो आदेश। गांधी झगडलो तो शंकराचार्यांकडेन आंबेडकरांकडेन न्हय आनी आज आमकां जाय गांधी आनी आंबेडकर दोगूय इतिहासकार रामचंद्र गुहाचें मत। आमिजात प्रदर्शीत जालो पणजे पोरवरी आनी मडगांवां कोंकणी सिनेमाचे शो जावंक लागले हाऊसफुल। नमस्कार, हांव सुवर्णा खेडेकर। पळोवया खबरो विस्तारान। कामार आसतना चलयांची लैंगीक सतावणूक जाता ताचे आड सुरू जाल्ली मीटू चळवळ सोंपतली जाल्यार सगळ्या आवय बापाय आपल्या पुतांक नैतिकता आनी समानतेची जाणविकाय करून दिवची पडटली हें मत उक्तायलां भारतांतल्या वरिश्ठ पत्रकारांनी। मी टू चळवळी कडेन पळोवपाचो दादल्यांचो दृश्टिकोन ह्या विशयाचेर गोंय कला आनी साहित्य महोत्सवात निमाण्या दिसा चर्चा जाली। तातूंत नामनेच्या पत्रकारांनी वांटो घेतलो। लंडनाक आशिल्लो भारतीय पत्रकार सलील त्रिपाठी, scroll.comचो संपादक नरेश फर्नांडीस आनी मुंबई मिरराक खेळाचेर बरोवपी स्तंभलेखक सुप्रिया नायर, indiaspan.comचो संपादक समर हळर्णकारान हे चर्चेचे संचालन केले। तातूंतले महत्वाचे मुद्दे तांणी कितें मांडले ते पळयात। Why have these women decided to name names and shame people? Because the so-called due process simply hasn't worked. The Vishaka guidelines, many companies don't have them. Many organizations don't have. NGOs do not have them. But NGOs, I'm sure there are stories waiting to be told. More important, corporate India. I think that's the next shoe that has to fall. Due process also takes very long, can be very painful. And so if the complainant in the Tarun Tejpal case had named and shamed, that case is still going on. And so how do you reconcile all of this is among the things people are talking about. And yes, institutions are failing, but sort of due process takes time. You just have to formalize workplace relations, and if that takes the fun out of the workplace, too bad. But that seems to me to be the only way in which you have in which you have a certain presumption of equality, in which men and women and people of all genders can operate, can operate on the basis of some equality. Now, I don't know if you saw the story, but Bloomberg had a story last night, this morning, about Wall Street and how it's changing its rules of relationships between men and women who are colleagues. One of the things is that you cannot go out with a woman for dinner. You cannot have a meeting with a woman after 7. These are the rules being told to men. You cannot, if you have a meeting, it should be only with, with glass cabin and that kind of stuff. You're talking about essentially lathi charging a mob, which is out of control, and you're trying to set parameters for them, telling them what to do, what not to do. I would argue that nothing for the future is going to change unless you actually start acting now about how you're raising your sons. And that is the biggest problem in India. Because the problem is how sons are raised, and the fact that, and it begins to be with the simple fact of ensuring that they are taught equality from the start. And that begins in great part by putting them in the kitchen. Because that is the one domain, that men in India still believe is not for them at all. And that teaches you great equality, I think. Because then once you know that making chapatis or whatever is your job as well, then you grow up not acknowledging that you are not inherently superior to the women in your life. दोनापावलाच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख। अन्न आणि वखदा प्रशासनाची अधिकारी इवा फर्नांडीस आता मडगांव नुस्त्या मार्केट आणि चेक पोस्टार जावपी नुस्त्याच्या तपासणीचे लक्ष दितली हो आदेश भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिला। इवाच्या फुडारपणाखाला 12 जुलयाक एफडीएच्या पंगडान मडगांवच्या नुस्त्या मार्केटान वचून नुस्त्याची तपासणी केल्ली तेन्ना तिका नुस्त्यान फॉर्मलिन मेळिल्ले। उपरांत एफडीएची संचालक आपणाक सतायता अशी कागाळ तिणे गोंयच्या मानवाधिकार आयोगाकडेन केल्ली। नुस्त्यातल्या फॉर्मलिनाची खबर उक्ताडार हाडिल्ल्यान आपणाक सतायता असो आरोप तिणे केल्लो। I'm having a meeting on Monday and we'll issue the protocol and orders of IVA to continuously give a monitoring on the wholesale market in Margaon. एफडीए कडेन नोंदणी केली ना जाल्यार गोंया भायल्या नुस्तेकारांक नुस्तें विकपाक दिवचो ना अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन परत एक फावट सांगला। नोंदणी नाशिल्ल्या गाडयांनी नुस्तें हाडून शुक्रारा मडगांवां विकलें अशी माहिती मेळिल्ली। ते फाटभुंयेर तो उलयतालो। मजगतीं भायल्या राज्यांतल्यान आयिल्ल्या नुस्त्याच्या ट्रकांक शेनवारा गोंयांत प्रवेश दिलो।
पत्रादेवी चेक नाक्यावेल्यान 4 गाडयो भितर घेतल्यो आणि 3 परत्यो धाडल्यो जाल्यार पोळे चेक नाक्यावेल्यान 5 गाडयांक प्रवेश दिलो आणि 4 गाडयो परत्यो धाडल्यो. Traders will not be allowed to take the FTA for granted. Rules have to be followed. They cannot come with trucks without any kind of proper thorough documentation and then bring the fish into the market. We want to allow people and help people to fulfill the compliances, but as per the guidelines. मौलाना इब्राहिम ह्या नुस्ते एजंटाक भायर मारचो अशें दक्षिण गोंयच्या नुस्तेकारांनी मागला. काल इब्राहिम मौलाना म्हणटा जरी तो तांकां ट्रेड लायसन काडपा लायला ते जावन आहा एजंट. ते डिंगेर वचपा नकोय, ते कांटाळे मारपा नकोय, ते रांपणी ओडपा नकोय, कांय करपा नकोय. ते येताय जे पळय कर्नाटका जे पळय मेहनत करून नुस्तें जे पळय हाडटाय तेंची कुस्तारी हापता खाताय. आनी वो आयज गोंय येवन आमकां आमी सिरीज कोत्तले होड्यांचेर आमकां सांगता तो लायसन काडयलो. हें गोवोरमेंटान तेचे कान बयऱ्यार करचें हे उतराचेर. कित्याक आमी गोंयकार आमकां लायसन बिसन कोंता येना. ही लायसनां एजंटां हे कमिशन आताय तेंकां. सो आमचो डिमांड आहा गोंयकार गोवोरमेंटा कडेन एका जाता तितले बेगीन हे मार्केटांतलो भायर उडोवपाचो. आनी तो गोवोरमेंट तर भायर उडोना आम ऑटोमॅटिकली ताका भायर उडोवंक गेलो. पणजीच्यान मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्ता आणि वास्कोच्यान हिरो महाले. 21व्या शेंकड्यान आयज आमच्या भारत देशाक महात्मा गांधी आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ह्या दोगांची गरज आसा. ते वैचारीक प्रतिस्पर्धी नाशिल्लेच. गांधी दलितांच्या आड केन्नाच नाशिल्ले. तांचो खरो संघर्श आशिल्लो उच्च वर्णीय आड. पूण तेच बरोबर गांधी हो भारतांतलो सगळ्यान वादग्रस्त फुडारी आशिल्लो. भारतांत जाली ना तितली भायल्या देशांनी तांची तोखणाय जाली. नामनेचो इतिहासकार आणि गांधीचो चरित्रकार डॉक्टर रामचंद्र गुहान गांधीचेर उजवाड घालतना केल्ले हे भाष्य. 9व्या गोंय कला आणि साहित्य महोत्सवात डॉक्टर गुहान आपल्या गांधीवयल्या नव्या पुस्तकाचेर डेव्हिड गिल्मोर वांगडा भासाभास केली. ताच्या मतान गांधीचे वैचारीक मतभेद आशिल्ले ते शंकराचार्या कडेन, आंबेडकरा कडेन न्हय. Gandhi's greatest adversaries when it comes to the question of caste are not the Ambedkarites but the Shankaracharyas. Gandhi's strategy was that for the Shankaracharyas he was moving too fast, for Ambedkar he was moving too slow. That's where he is caught. Gandhi was the greatest reformer to emerge from the upper caste Hindus. Ambedkar was the greatest emancipator of his people. But history placed them as antagonists. That's what they had to be. But together, they undermined the caste system. And today, we need a legacy of both. We need more organization of below, and we need more reflection of upper caste Hindus. It is true that history placed Gandhi and Ambedkar as antagonists. But in the 21st century, we need both of them. We don't need to choose. We can draw in different ways on the legacy of both Gandhi and Ambedkar. गुहा म्हणटा गांधीक 2 लढायो मारच्यो पडल्यो. एक ब्रिटिशा आड आणि दुसरी ताच्या स्वताच्याच भारत देशा आड. गौतम बुद्धा सारकोच भारतातल्या लोकांनी गांधीक विरोध केलो, पूण देशाभायर मात ताका सदांच चढ मान मेळ्ळो. Gandhi was fighting two battles. One was against the British and the other was against India. It's a very, very perceptive one because he was talking about the fault lines in our own society, about how Indians traditionally treated women, how they treated low castes, how there were these religious animosities. It may be that like the Buddha, the Indians will reject Gandhi and the rest of the world will uphold. So I think it's in India, for example in India he is among some section of the young an object of derision, of hate, of really vengeful, angry sentiment. Very young people think that Subhash Bose or Bhagat Singh would have brought India independence earlier and it would be a painless independence. Other people blame Gandhi for partition. Yet other people blame Gandhi for insisting that minorities have equal rights. Right. Economists think that if Gandhi had not lived, India would have been Singapore at large. Of course, there are people who admire him and talk about him and follow him. But he is a very controversial figure in the country he is supposed to have founded, in a way in which other founders are not. But it is true that the rest of the world, they may not be less knowledge about Gandhi. But outside India, Gandhi evokes mostly sentiments of empathy and warmth. In India, it's divided. There are people who like Gandhi and there are people who detest Gandhi. दोना पावलाच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार एकबट दिसा.
आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बांबोळेच्या जीएमसी हॉस्पिटलांत पयलेच फावट ही शॉकांत घडणूक घडली. शेनवारा सकाळी एका 64 वर्साच्या पेशंटान हॉस्पिटलाचे दुसरे माळयेवयल्यान उडी मारून आत्महत्या केली. जीएमसीच्या अधिकाऱ्यांनी हे घडणुकेची चौकशी सुरू केल्या. रवींद्र चंद्रू नायकाक किडनी आनी काळजाचे दुयेंस आशिल्ले. चौकशीच्या अहवाला प्रमाण नर्शीन दुयेंतीच्या रक्ताचे नमुने घेतले. उपरांत तांणी दुसऱ्या मजल्यावेल्यान उडी मारली. ताची कूड भायर झोपांनी पडिल्ली मेळ्ळी. बांबोळेच्यान आमचो खबराकार एग्बर्ट डिसा, क्लिंटन डिसोजा आनी व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. हणजुणे पुलिशेन शेनवारा घुवळी वखदांचे आनीक एक रॅकेट उक्ताडार हाडले. वेल्शर टेरेखीन आनी एना एश्रोवा ह्या रशियन जोडप्यान गांजा रोयिल्लो. ताराची भाट शिवोलेच्या एके फ्लॅटांत तांणी एक ग्रीन हाऊसय तयार केल्ले. पुलिशेन धाड घालून तांचे कडल्यान घुवळी वखदा सयत सुमार 15 लाख रुपयाचे हेर सामान जप्त केले. राजकीय फुडाऱ्यांक जरी दिसलो ना तरी गुळी वखदां हो गोंयांतलो सगळ्यात व्हडलो विशय. गुळी वखदाचो खंय ना खंय तरी दहशतवादाकडेन संबंध आसा. देखून गोंयांत पातळिल्लो गुळी वखदाचो वेवसाय मुळांतल्यान नश्ट करपाचो दबाव गुप्तचर संस्थांचेर आयला. Plantation of ganja plants at Tarchi Bhat by a foreigner couple in their residential house. So we, along with our SDPO Sarafin Dias and staff, raided the place and we found that one person, Terry Keen, and his wife Anna, both aged 38 years, Russian nationals, inside the house, and in one of the room they have planted 6 bucket type bags in which there were cultivation of cannabis plants was going on, and they made arrangement for all the lightings and temperature, and तातून आमकां ते सर्च केल्या उपरांत मागीर तेचे पर्सनल सर्च केल्या उपरांत आमकां LSD पेपर मेळ्ळ्या. सो आनी ती मशिनरी प्लांटाक कितें घालपाचें ते ऑल माती आनी अदर स्टाफ, सो ते सगळे आमी सारे बी कितें आहले ते सगळे अटॅच केल्ले आसा आनी ती हे सगळे जवळ 15 लाखाचो माल आमकां मेळ्ळो तेंचे कडेन. गोवा 365 ब्युरो. जाची उमळशिकेन वाड पळयताले तो आमिजात कोंकणी सिनेमा शुक्रारा प्रदर्शीत जालो. हो सिनेमा पळोवपाक लोकांनी पणजे आयनॉक्सान गर्दी केल्ली. आमिजात म्हळ्यार इश्टागत. हो सिनेमा इश्टागत, मोग आनी एक्शनीचेर आदारला. अनिकेत नायक ह्या तरणाट्या दिग्दर्शकान तो दिग्दर्शीत केला. गोंयच्या सगळ्या थिएटरांतल्यान तो झळकतलो. व्यावसायिक पावंड्यार ह्या चित्रपटाची निर्मिती केल्या. हो सिनेमा पळोवपाक मडगांवाय लोकांनी गर्दी केल्ली. आज आमचो सिनेमा आमिजात रिलीज जाता, जाचें डिरेक्शन केलां अनिकेत नायक हाणें. ह्या सिनेमा खातीर म्हाका स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, पदां बरोवपाक तशेंच ल्हानसो रोल करपाकूय ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या. म्हाका दिसता हो पयलो गोंयांत असो वेगळो कमर्शियल सिनेमा, म्हणजे तातूंत सगळे तरेचे इफेक्ट्स वापरल्यात, खंयच काटकसर करूं ना. एक वेगळ्या तरेचो कमर्शियल सिनेमा दिवपाचो प्रयत्न सचिन वेर्लेकार हांणी केला आनी तो गोंयकाराक आवडटलो. जी पदां हातूंत आसात ती पदां सगळीं सेलिब्रिटी गायकांनी गायिल्लीं आसात. म्हणजे सुनिधी चौहान, सोनू निगम, मागीर श्रीपदा, चिन्मयी श्रीपदा, हे सिंगर ह्या सिनेमा खातीर आमकां लाभल्यात. आनी जो रिस्पॉन्स ह्या सिनेमाक मेळपाक जाय तो डेफिनेटली मेळटलो, बिकॉज इट हॅज बिकम पार लायक एनी अदर सलमान खान कमर्शियल फिल्म. पणजेच्यान आमचो खबराकार ओमार शेख आनी व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. दाबोळी विमानतळावेल्या पार्किंग प्रस्नाक लागून युनायटेड टॅक्सीमन संघटनेन परतून आवाज काढला. विमानतळावेलो पार्किंगेचो प्रस्न जाग्यार घालपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान पुलीस अधीक्षक, येरादारी पुलीस आनी विमानतळ संचालया सयत पार्किंग सुवातेची पळोवणी केली. पार्किंगेचो प्रस्न जाग्यार घालचो अशें काळ्या हळडुळ्या टॅक्सीवाल्यांनी मागला. फुडल्या 7 दिसां भितर काळ्या हळडुळ्या टॅक्सीवाल्यांक पार्किंगे खातीर जागो दिता अशें उतर कुठ्ठाळेची आमदार एलिना साल्डानान दिला.
So we are asked to shift here 2 days back at collector office. Now suddenly today they have said that work is going on. We can't park there. They are asking us to shift further. That plot is not developed. There are roads, everything. They say within 7 days they are compacting it and give us a way this side. On the top, we were parking our vehicles. So they try to rearrange, and we were parking 20 vehicles. So they have reduced 15 vehicles. But at the same time, they said the Goa Miles vehicles that was parking, they will not be parked, and they were removed. The slots are also removed. And then we also complained about Taj vehicles which parked here, 10 vehicles. And they said no vehicle will be allowed to stay that route, and they will be removed. The taxis are to be parked. The area is in a bad shape. Now that area has to be put in order first for the yellow and black taxis to be able to be parked there. So now they have been promised that the needful will be done within a week. And after that, those in charge, the association will come and check the area and see whether it is possible to park the cars and to move the cars in and out of that area. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरो महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. काणकोणा अर्दफोंडार म्हाल घेऊन वचपी ट्रकान मारुती गाडयेक मुखली. या अपघातान कोणाकूच काय लागले ना म्हूण साल्वार. पळयात पुराय बातमी. सकाळी 7:45च्या सुमाराक हो अपघात जालो. ट्रकाचो ड्रायव्हर ओव्हरटेक करपाक गेलो आणि मुखावेल्या मारुती गाडयेक धपको मारलो अशें अपघात पळोवप्यान सांगले. 7:45 सुमार हो एक्सिडेंट जालो आणि तो आपल्या आवयक घेवन दोतोरांतूय वतालो आणि ताची आवय फाटल्यान बशिल्ली आशिल्ली आणि ताका फाटल्यान हाडून मारलें. पूण गाडी फुडल्यान मारली अशी दिसता. ना, फुडल्यान मारिल्ली म्हळ्यार तो रावलो आणि फाटल्याच्यान गाडी येताली ती ताका मारून घसरत जवळपास 25 मीटर घेवन आयली आणि मुखार जी गाडी राविल्ली, टँकर जो मुखार राविल्लो ताका हाडून धपको मारलो. म्हणटकीर ही तिनीच गाडयो एक्सिडेंट जाला आणि मदली गाडी चेपली गेली. काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार. मॅरी इमॅक्युलेट कन्सेप्शन इगर्जेचे फेस्त शेनवारा पणजे, मडगांवां आणि कळंगूट व्हडा उमेदीन मनयले. कॅथोलिक चर्चीचे हे सगळ्यात मोठे फेस्त. इमाकुलाद कोसेसांव सायबीण आमची आस्कारीन ही आमचे फिरगोजेची 9 दिसांची तयारी केल्या उपरांत आयज ही व्हडली गोणगोणान आनी बावार्थान परब आमी संबरबल्या. हे परबेंत वांटो घेतला सगळ्या आमच्या क्रिस्तांव भावा भयणांनी, तशेंच दुसऱ्या धर्माचे भाव भयण्यो हाजीर आशिल्ल्यो. म्हाका आयज खूब खुशालकाय भोगता हे परबे सोमयार आनी त्याच खातीर म्हज्या फिरगोसकारांक, म्हज्या इश्टां मित्रांक आनी दुसऱ्या धर्माच्या भाव भयणींक म्हजी उनोणीत परबी दिता. ही आमची आवय स्वर्गीची इमाकुलाद कोसेसांव सायबीण सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं. मडगांवच्या रवींद्र भवनान शेनवारा संवसारीक अपंगूळ दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. समाज कल्याण खात्यान हे कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. शारिरीक दृश्टीन अपंगूळ आशिल्ल्या लोकांक कानांक लावपाचे यंत्र आणि आदाराची बडी तशेंच हेर उपकरणां वाटली. ह्या भुरग्यां खातीर आमच्या मडगांवच्या भुरग्यां खातीर सगळ्यां खातीर काम करपाची म्हाजी आयज इच्छा. हेचेरूच म्हाका दिसता खंय तरी देवान हें करून म्हाका ह्या डिपार्टमेंटान तो आयज मंत्री केलो. आयज तुमकां एक उमेदीन आनी एक आश्वासन दिता की ह्या डिपार्टमेंट रिलेटेड आनी ह्या भुरग्यां खातीर आमच्या डिपार्टमेंटांतसून जे कितें फॅसिलिटीज तुमकां जावपाक जाय ते सगळ्या फॅसिलिटीज लागून म्हाका बसल्या उपरांत आमचे सेक्रेटरी आमचे कडेन उलयला. Department for Empowerment of Disabled Persons are now looking at creating sports facilities
inclusive education institutions, rehabilitative care, and take them right up from the national level to the regional level to the district level. उर्दू भास आणि कॉम्प्युटर अभ्यासक्रम घेवपाची इच्छा आशिल्ल्या संस्थांक राष्ट्रीय उर्दू भास विकास मंडळ मजत करतले. उर्दू भास शिकोवपी शिक्षकांक हे मंडळ 10 वर्सां मेरेन पगार फारीक करपाक शकता. राष्ट्रीय उर्दू भास विकास मंडळ बिगर सरकारी संस्था शाळा आणि मदरशां खातीर 9 डिसेंबराक एका दिसाचे चर्चासत्र आयोजित करतले. और सिर्फ यही नहीं कि कंप्यूटर सेंटर के लिए ही, कंप्यूटर सेंटर के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि जो एनजीओ के लोग हैं वो उर्दू कोर्स भी शुरू करें, अरबी कोर्स भी शुरू करें, पर्शियन का कोर्स भी शुरू करें. इसलिए कि आजकल ये माना जा रहा है कि सिर्फ आपको अपनी ही 1, 2, 3 लैंग्वेज नहीं बल्कि मल्टीलिंगुअल होना चाहिए आदमियों को. और आप अब चाहते हैं कि आपका लैंग्वेज, आपका जो भाषा है वो अगर मजबूत हो तो दूसरे भाषा को भी बढ़ावा दीजिए. आप लोगों को जो है स्क्रिप्ट सीखने के लिए किस तरह से हम सिखाएं बच्चों को, ये आपके माध्यम से हम चाहते हैं यहाँ के आवाम तक जाना, वहाँ आवाम तक मैसेज पहुँचाना, उनको ये बताना कि वो इस लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए खुद आगे आएँ और यहाँ पे सेंटर खोलें. उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा. आप चाहते हैं कि हम कंप्यूटर सेंटर खोलें तो उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपके पास जो जगह है कम से कम 100 स्क्वायर फीट जगह हो, मीटर 100 स्क्वायर मीटर जगह हो, आपके पास ऑफिस भी हो और जो आपका ऑफिस हो वो एयर कंडीशन हो, वो वेल फर्निश्ड हो, कम से कम उसमें 8 टेबल हो, 10 टेबल हो, इसलिए कि 8 कंप्यूटर के लिए और 2 प्रिंटर के लिए. और हम उसके लिए ये सब कुछ हम देंगे और टोटल 10 साल तक हम जो टीचर पढ़ाएंगे उसको सैलरी हम देंगे. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.